मोगाच्या भयणी भावांनो, तुमचे मदली जरी पयलेच पावटी ह्या कुरपेच्या नोवेनाक आयल्यांत जाल्यार ह्या कुरपेच्या नोवेनांनी अशी एक पद्दत दवरलेली आसा. 4:30च्या सांजच्या मिसाक कोंकणी मिसाक तशेंच सांजेच्या 6च्या इंग्लीश मिसाक सेरमांव करपाच्या वेळार ओ सेरमांव करपाचे बदलेक एक धाकटोसो 8 ते 10 मिनटाचे उलोवप वो टॉक करूंक आमकां सांगला. म्हणटच हांव सेरमांव कसो पवित्र पुस्तकाचेर आटापून सांगचो ना, पूण एक टॉक जो म्हाका विशय दिला ताचे वयर थोडोसो नियाळ करतलो. आनी आयचो म्हाका विशय दिला तो म्हणल्यार असो: समुदाय बळ दिवपी उगम वो मूळ. कम्युनिटी इज अ रूट or source of strength. मोगाचे भयणी भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना तुमच्या दोळ्या मुखार एक ल्हानशी काणी सांगता. अशी एक काणी सांगलेली वता स्वर्गा आनी इफेर्ना मदें अंतर करतना. एक पावटी खूंय एक जाणटो मनीस मेलो आनी तो सांव पेद्रूक मेवलो. आनी सांव पेद्रूक भेटल्या उपरांत सांव पेद्रून खूंय ताका विचारलें, स्वर्गार वचूंक जाय ओ इफेर्नांत? आनी त्या जाणट्या मनशान खंय सांव पेद्रूक प्रश्न घालून विचारलो, म्हाका दोनूय जागे पळोवंक मेळटले, ते दोनूय जागे पयल्या उपरांत हांव विचून काडटां खंयसर म्हाका वचूंक जाय तें. आनी सांव पेद्रून खंय ह्या जाणट्या मनशाचें मागणें आयकलें आनी ताका परत विचार केलो, कितें पळोवंक जाय तुका पयलो, स्वर्ग वो इफेर्न? जाणट्यान खंय म्हणलें इफेर्न. आनी सांव पेद्रून खंय ताचें मागणें आयकलें आनी ताका इफेर्नांत व्हेलो. इफेर्नांत तो कितें पळयता? इफेर्न खंय ताका दिसलें आनी इफेर्नांत खंय एक व्हडलें मोठें हॉल आसलें आनी त्या हॉलांत खंय मदें एक व्हडलें मेज आसलें आनी त्या मेजाचेर रुचीक रुचीक जेवण, रुचीक रुचीक पिवण आसलें. आनी खंय ते हॉल सोबीत सुंदर दिसतालें. वयर लुस्त्रां आसलीं, उंटीर चारूय वाटांनी बरे बरे पिक्चरां, चित्रां, एके भाशेन चित्रांचे फ्रेम्यो आसल्यो. तशेंच ताणें देखलें खंय त्या जेवणाचे दोनूय मेजा भोंवतणी इफेर्नांत आसलेले लोक बसलेले. आनी थंय ताणें देखलें की एका मनशाच्या हाताक खंय एका हाताक एक लाकडाचें कुलेर बांदलेलें आनी दुसऱ्या हाताक एक लाकडाचें गार्फ बांदलेलें, फॉक अँड स्पून. पूण तो जेन्ना ह्या इफेर्नांत आसलेल्या लोकांक खंय पळयतालो तेन्ना ताका दिसलें इतलें व्हडलें जेवण आसा, काय बरें पिवण आसा, पूण पळोवंक ते सगळे भुकेल्ले कशे दिसतात, कश्टवले कशे दिसतात, सगळे दुखेस्त आसात, सारके दुयेंत कशे दिसतात. अशें कशें गाय? जेवण तर आसा, पूण ताका ह्या प्रश्नाक जाबाक मेळोंक ना. ताणें म्हणलें खंय सांव पेद्रूक उपरांत आपणाक आतां स्वर्गार व्हर. स्वर्गार वेतोच कितें दिसतलें? तीच परिस्थिती. व्हडलें हॉल आसा, मदें एक व्हडलें मेज आसा, मेजार रुचीक जेवण पिवण आसा, लुस्त्रां, चित्रां. पूण एक हातून ताका फरक दिसती पडली. आनी ती फरक म्हणल्यार अशी, जेन्ना ताणें आनी थंयसर ते दोनूय मेजांनी बसलेल्या स्वर्गार आसलेल्या मनशाच्या हाताकूय एका हातांत कुलेर आनी दुसऱ्या हाताक गार्फ आसलो. पूण जेन्ना ताणें ताका पळयलें खंय तेन्ना ताका दिसून आयलें की हो स्वर्गार आसलो लोक सगळो खुशाल आसलो, बरो जेवण पिवन जियेतालो कसो दिसतालो, तांच्या तोंडार हांसो आसलो, ती एकामेका थंय भासाभास करतालीं, गितां गायतालीं, सगळींच खुशाल आसलीं. आनी हें पळोवन खंय हो सारकोच तोटावतलो. इफेर्नांत स्वर्गार परिस्थिती एकूच, सवलत्यो एकूच, जाल्यार ह्या दोगांय मदें अंतर कित्याक? आनी तेन्ना खंय ताणें सांव पेद्रूक असो विचार केलो, दोगांय मदें जरी असली परिस्थिती जाल्यार परिणाम असो कसो? आनी सांव पेद्रून खंय ताका असो जाबाब दिलो, तुवें त्या मनशांक पळयल्लें, तांच्या हाताक एका लांब कुलेर
आनी दुसरे हाताक लांब गार्फ. ताणें म्हणलें खंय? दोनूय इफेर्नान तशें स्वर्गार अशेंच आसलें. पूण फरक पेद्रून ताका अशें म्हणलें, इफेर्नांतूय सगलो लोक जेवण तें गार्फ फाल्यां कुल्यार घेवन आपल्या तोंडान घालूंक सोदताले. पूण गार्फ आनी कुल्यार आत बँड जायना जायन तांच्या ते तोंडान वचनासलें. आनी जायते पावटी तोंडान घालतना एकामेकाक कुल्यार आड्डोताले आनी जेवण जें कुल्यारांत आसलें तें सगळें खाला पडटालें. देखून कोणूच जेवंक पावनासलो. आपलेपण, आपस्वार्थीपण, आपलें चिंतप, आपलें पयलें चिंतप, आपणाक जेवण कशें मेवतलें अशें करून सगळीं आपल्या तोंडान जेवण घालूंक सोदतालीं. पूण निमाणें कोणाच्यानूच जेवंक जायनासलें. पूण स्वर्गार कितें घडलें? स्वर्गार खंय स्वर्गार आसलो लोक जाणो आसलो आपल्यान आत बँड करूंक जायना, आपल्यान कुल्यार तोंडान घालूंक जायना. जेवतलीं कशीं? दुसऱ्यांक जेवुया म्हणटोच सगल्यांनी खंय हे वाटेन मेजार बसलेलीं ताणें आपलें लांब कुल्यार काडून दुसरे वाटेन बसलेल्याच्या तोंडान घातलें. आनी अशीं सगलीं खंय दुसऱ्याक लायतालीं, दुसऱ्यांक बरयतालीं, दुसऱ्याक जेवण दितालीं. आनी अशे तरेन ते वाटेन आसलेलीं हे वाटेन जेवण दितालीं, कित्याक तांच्यान आत बँड करूंक जायनासलो, कुल्यार उबें आसलें. आनी हे वटेन आसतालीं सगळीं ते वटेन जेवण दितालीं. सगळीं जेवन कुशाल, तांचे मदें मोग, तांचे मदें समजणी, सगळीं कुशाल आसलीं, गायतालीं, गितां गायतालीं. मोगाचे भयणी बाबनो, ह्यो दोनूय परिस्थिती तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात जाल्यार आयचो विशय समुदाय. समुदाय समुदाय एक मूळ. समुदायांतल्यान आमकां एके भाशेन बळ मेळटा. जाल्यार आमी ह्या दोनूय परिस्थितींत आमकां समुदाय खंय दिसता काय? स्वर्गार दुबाव वेरेच. आनी समुदाय म्हळ्यार कितें मोगाचे भयणी बाबनो? समुदायाचो अर्थ म्हणल्यार एकवटान जिवप, सांगातान जिवप, एकचारान जिवप, एकामेकाच्या आदाराक पावप, एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवप, दुसऱ्यांच्यो गरजो कित्यो त्यो ओळखून घेवंक दुसऱ्यांच्यो गरजांक पावप. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता तेन्ना दुसरी आमचे गरजेक पावतले. आनी हातूंतल्यान मोगाच्या भयणी बाबनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे चिंतून जियेता, जेन्ना एक समुदाय कशे आमी जियेता, तेन्ना आमकां जायते पावटी जिविताच्या प्रश्नाक आळकोडीक फुडो करूंक बळ मेळटा. दुसरो आमकां सांगात जाता, दुसरो आमकां बळ दिता, दुसऱ्यांतल्यान आमकां थांक फावो जाता. When we live as a community, community provides us the strength to live life. Community helps us to face the order of our life. जेन्ना आमी एक समुदाय कशी जियेता तेन्ना आमकां जिवितांत येतल्या प्रश्नाक आळकोडीक फुडो करूंक जायते पावटी समुदायांतल्यान एके भाशेन बळ मेळटा. जायते पावटी जेन्ना आमी आमचे वस्तूंगेन जोरी प्रश्नाक आडकोडीक फुडो करूंक शकना तेन्ना जेन्ना आमचो शेजारी, आमचो सोयरो जाचे सोबी आमी आमचो बरें उतर दाखयता, बरो मोग दाखयता, तो जेन्ना आमच्या आदाराक पावता तेन्ना जायते पावटी जिवितल्या आडकोड्यांक प्रश्नाक सुटावे करूंक आमकां बळ मेळटा. देर इज अ स्ट्रेंथ इन द कम्युनिटी. And since the basic role of a community is to reach others in the needs, everyone meets their needs and no one lacks anything. मोगाचे भयणी बाबनो, पवित्र पुस्तकांत असले समुदायाचे आमकां खंय तरी वाचूंक मेळटा न्हय. धर्मदुताच्या इतिहासांत, धर्मदुताच्या इतिहासांत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की आदलो क्रिस्ती लोक समुदायान जियेतालो, सांगातान जियेतालो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की थंय जियेतना तांचे मदें कोणाकूच कांयच उणें नासलें. आनी जांचे लागीं चड आसलें ती आपलें चड आसलें तें उणें आसलेल्यांक दितालीं. आनी अशे तरेन सगळीं दिवप घेवप करून सगळीं एकवटान, सांगातान, एकचारान, मोगान, भावपणान जियेतालीं. मोगाचे भयणी बाबनो, असली समुदाय जरी आमी आमचे मदें जियेशात, जरी असली समुदाय आमी आमचे मदें जरी आसत जाल्यार हो संवसार आमचो स्वर्ग जातलो. आमी जायते पावटी आमच्या कोरन्याक लागून संवसार इफेर्न करून सोडला. आपलेपणान जिवन, आपस्वार्थीपणान जिवन, दुसऱ्यांक जेवंक घातलेलें जाल्यार सगळीं कुशाल जातालीं आसलीं. पूण ना, म्हजें स्पॉट भरूंक जाय पूण भरूंक पावना. देखून मोगाचे भयणी बाबनो, समुदाय आमकां जायते पावटी
जिवोंक जायते बळ आनी तांक फावो करता. अशी समजूनय समुदाय म्हणल्यार सगळ्यांचे एकाच विचार, एकूच भावना व एकूच मन आसतलें अशें न्हय. In a community, not all are of the same type, not all think alike, not all have the same perspective, but they attempt to think alike. They attempt to live life understanding each other. They attempt to reach out to each other. एक समुदायान मोगाच्या भयणी बाबनो एका मनाची एका काळजाची जिवोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी एका मनाची एका काळजाची जियेतले हांव तेन्ना जायते फावटी मोगाच्या भयणी सगळ्यांच्या प्रश्नांक जबाब आमी दिवंक शकतले हांव आनी सगळीं सांगातान खुशालकायेन जियेतले हांव. आज मोगाच्या भयणी बाबनो आमच्या आधुनीक काळांत जायते इंडिव्हिज्युअल स्पेशलायझेशन आनी एक्सपर्टीज हांचेर आमी चडूच भर घालता. कितेंय जालें आमी स्पेशलिस्ट अशें धांवता, कितेंय जाली आमी एक्सपर्टीस अशें धांवता. पूण आदल्या काळार आमी नदर मारली जाल्यार मोगाच्या भयणी बाबनो आज जे प्रश्न आसात ते आदीं प्रश्न नासले काय? आज ज्यो आडखळ्यो आसात त्यो आदीं आडखळ्यो नासल्यो काय? आनी आदीं प्रश्न आसले म्हणून त्या प्रश्नांक सुटावे करूंक तांच्यान जाय नासलें काय? वो आडखळ्यो आसल्यो त्या आडखळीन ते आडकोण मरताले काय? ना. कित्याक तांचे मदें आदीं समुदाय आसली. आमच्या पुर्वजां मदें समुदाय आसली. आमचे पुर्वज सगळे सांगातान जियेताले, एकामेकाच्या आदाराक पावताले. कोणाकूय कसलो प्रश्न आसलो जाल्यार समुदायाचो भाग कसो ते प्रश्नांक वांटो घेताले. कोणाक कसलोय आदार आसलो जाल्यार आदार दिताले. आदीं आमचे पुर्वज कुशालकायेन जियेताले अशें आमकां म्हूण सांगताले. जायते फावटी खंय आमचे पुर्वज घराची दारां उक्तीं धरून जियेताले, घरांतलीं दारां उक्तीं धरून न्हिदताले. कित्याक कोणाचीच भिरांत नासली. आज आमी सगळीं दुसऱ्यांचे भिरांतीन जियेता. वी फियर दी अदर. आमी आज सगळे दुसऱ्यांचे भिरांतीन जियेता. आमचे मदें जायते फावटी समुदाय ना आनी नाका लागून मोगाच्या भयणी बाबा अदीक प्रश्न, अदीक आडखळ्यो. आज खेरीत भाशेन हो विशय आमकां सांगता की जरी तर आमी सांगातान एकवटान जियेशात जाल्यार जायते फावटी जिवितांतले प्रश्नांक आमकां जबाब मेळटले. इन द ओल्डन डेज देर वर नो स्पेशलायझेशन or expertise, but community people assembled together, put their thinking cap and helped each other. आजूय मोगाचे भयणी बाबनो आमी जरी समुदायान जियेशात जाल्यार जायते फावटी आमच्या जिवितांत येतल्या प्रश्नांक आडखळींक फुडो करूंक समुदायांतल्यान आमकां बळ मेळटलें. कम्युनिटी विल बिकम फॉर अस अ सोर्स, a root of strength to cope, to face the struggles of life. जेन्ना आमी जायते फावटी एकसूरपणान मोगाच्या भयणी बाबनो जिवितांत येतल्या प्रश्नांक फुडो करूंक सोदता तेन्ना आमी एकसूरपणान जियेता, एकसूरपणानच रावता, जायते फावटी एकसूरपणानच मरता. पूण आमी खालतीकायेन जरी कोणाचो आदार मागशात, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावशात जाल्यार आमी जायते बरे भाशेन जिवीत जिवंक पावतले. मोगाच्या भयणी बाबनो एक आदल्याचो एक भांगाराचो कायदो आसा. इट इज कॉल्ड गोल्डन रूल. Do unto others what you want others to do unto you. दुसऱ्या सोबें कोर जे कितें तुका दुसऱ्यांनी तुजें सोबें केल्लें जाय. आनी हें समुदायान मोगाच्या भयणी बाबा भोव गरजेचें. जरी तर आमकां दुसऱ्यांनी आमच्या आदाराक पावलो जाय जाल्यार आमी आपस्वार्थीपणान जिवंक फावना. आमी दुसऱ्यांक दुसऱ्यांच्या आदाराक पावंक जाय. जरी तर दुसऱ्यांनी आमकां मान रेस्पेद दिल्लो जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांक पयलो मान रेस्पेद दिवंक जाय. वी हॅव टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स सो दॅट वी कॅन अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. दुसऱ्या सोबें करूंक जें कितें दुसऱ्यांनी आमचें सोबें केल्लें जाय. मोगाच्या भयणी बाबनो अनेक फावटी समुदायान जिवप कितलें म्हत्वाचें तें काणयेंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. Living as a community has great benefits, whether be it in the need of emotional support during tough times, practical assistance in times of need, or simply to have a sense of belonging and connection. जेन्ना आमी सांगातान जियेता, एकवटान जियेता, एकसारान जियेता, एक समुदाय कशी भावपणान भाव भयण कशी आमी जियेता तेन्ना मोगाच्या भयणी बाबानो जिवितांतल्या प्रश्नांक आडकोडीक फुडो करूंक जाय ते आमकां तांक आदार बळ मेळटा. सुरवातेक सांगलेले काणयेचो उगडास करुया. सोर्ग आनी इफेर्न एकूच सित्वासांव पूण परिणाम दुसरो. कित्याक इफेर्नांत सगलो लोक आपस्वार्थीपणान जियेतालो पूण स्वर्गार एक समुदाय कसो एकचारान भावपणान मोगान जियेतालो. मोगाच्या भयणी बाबानो आमकां संवसार कितें जाल्लें जाय? इफेर्न वो सोर्ग. सोर्ग जाल्लो जाय
जाल्यार समुदाय कशी सांगातान जियोया. लेट अस लिव एज वन कम्युनिटी, अँड इन दॅट कम्युनिटी वी विल फायंड स्ट्रेंथ टू लिव अ हॅपी, होली अँड हेल्दी लाईफ. आमेन.